उद्देगीक कंपन्यांचो ईटीपी प्लांट व्यवस्थित काम करिना जाल्यार संबंधित कंपन्यो सक्तीन बंद करच्यो पडटल्यो म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या। कंपनीतले हळशिकावणे उदक ईटीपी प्लांटात प्रक्रिया केले शिवाय ते उदक एसटीपी प्लांटात सोडपाक दिवचे नात म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केलें। एफिशियंट ईटीपी जर ना जाल्यार हाज्या फुडें सगळ्या कंपनीक हांव परत एकदा आयच्या दिसा सांगता, जर ईटीपी प्लांट तुमचो चल्लो ना जाल्यार कंपनी बंद करची पडटली। उदक तुमकां हाडून एसटीपीन घालपाक आमी दिवचे ना। यू वॉन्ट टू ट्रीट युअर वॉटर एट युअर ईटीपी ओनली। ते दीस बंद जाले की तुमचे उदक हाडून तुमी टॉका वयल्या एसटीपीन जे सोडटाले आनी आमचो वयल्यान एसटीपी पिड्ड्यार करतालो। हांव मुद्दामून एक कित्याक सांगता, सांतिनेजचो नालो सगळ्या जाणांनी पळयला, बट ताच्या खातीर मोडलेले 27 कोटी रुपया अजूनय बी सांतिनेजच्या नाल्यात आपली वेस्ट सोडपाक खूब सोंपें आसता, बट ते 27 कोटी रुपया मोडून तो एफिशियंटली आमी आतां चलयता तो मुद्दामून वचून पळोवचो आनी ते सगळे क्लीन करून परत एकदा मांडवीन सोडटा। त्या खातीर त्या उदकान सोडपाक आपल्या इंडस्ट्रीतले उदीक हाडून त्या एसटीपीक सोडपाक दिवचे ना। हांवें इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत बऱ्याच जाणांनी आपल्यो टँकरी बंद केल्या आनी हाज्या फुडें थंयसर टँकर येयल्ली म्हाका चलची ना। एसटीपीची टँकर येयल्यार जाता, बट ईटीपीची चलची ना। इंडस्ट्रीतल्यो टँकरी हाडून थंय खाली करून दिवच्यो ना। यू वॉन्ट टू ट्रीट युअर वॉटर एट युअर ईटीपी ओनली।